निमण्याच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कासिनोंचेर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची नजर। गुन्यांवकारी आणि आकांतवादी गजालीकडे कासिनोंतल्या पैशांचो संबंध आशिल्ल्याचो दुबाव। 7,000 दुबावीत व्यवहार सरकाराच्या अहवालात उक्ताडार। नामनेचो गोंयकार फिल्म संगीतकार एंथनी गोन्साल्विसाच्या कुडीचेर निमणे संस्कार। माजोड्ड्या मदर ऑफ गॉड इगर्जीत मानेस्त आनी शेकड्यांनी लोकांच्या हजेरेत निमणे संस्कार। एंथनी गोपली आर्गां। हुजी लष्कर-ए तौबा आणि पाकिस्तानाच्या लष्करान मेळून गोंयांत पर्यटकांचेर आकांतवादी हल्ल्याची केल्ली येवजण। NIN दिल्ली कोर्टात हेडली आड घाल्ल्या आरोपपत्रात दिली माहिती। सुनावणी सुरू। भाजपा हे फावट साश्टीतल्या 5 मतदारसंघांनी घालतले उमेदवार। विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान केले स्पष्ट। माथानीक घेवन भाजपा मिशन चालसेत जनसंपर्क अभियानाचेर। आणि खेळामळात आय लिगात साळगांवकारान मारले चर्चिलाक 3-0। चिडी इश्फाक आणि रायुजीन मारले गोल। चर्चिलाचो कोच मारियो गोमिज म्हणटा आय लिगात सेगीत मॅची जाल्ल्यान टिमीचेर येता ताण। आता खबर विस्तारान। कासिनोंचेर आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान नजर दवरल्या। गुन्यांवकारी आणि आकांतवादी गजालीकडे कासिनोंतल्या पैशाचो व्हडा प्रमाणात संबंध आसूं येता ही गजाल सरकाराच्याच अहवालांतल्यान उक्ताडार आयल्या। पोरूच्या वर्सा कासिनोंतल्यान सुमार 7,000 दुबावीत पैशांचे व्यवहार उक्ताडार आयल्यात। देशांतले चडशे म्हळ्यार 20 कसिनो गोंयांत आसात, जाल्यार उरिल्ले कांय सिक्कीमात। हो अहवाल चड गोंयाकूच लागता। FUI ही आर्थीक मंत्रालयाची एजन्सी। फायनान्शियल टास्क फोर्सान दिल्ले माहिती प्रमाण भारतांत 20 वयर कॅसिनो आसात। तातूंतले चडशे म्हणल्यार 20 गोंयांत आसात। गोंयांत आसा तातूंत 14 नकेत्री हॉटेलांनी, जाल्यार 6 न्हंयत आसात। थोडेच सिक्कीमांत आसात। अर्थ मंत्रालयाचे FUI हे एजन्सीक पोरूं वर्सा कॅसिनोंतल्यान जाल्ल्या अशा 7,000 दुबावीत व्यवहारांची माहिती मेळ्ळ्या। अर्थ मंत्रालयाचो एक अधिकारी हे विशीं म्हणटा, कॅसिनो वरवीं गुन्यांवकारी आनी आकांतवादी गजालीं खातीर पैशांचो वेव्हार जावपाची दाट शक्यता आनी भिरांत आसता। ह्या दुबावीत आर्थीक वेव्हारांतल्यान ह्या गजालीचो दुबाव येता। कॅसिनोंच्या उद्देग वाठाराचो शेगीत नियाळ घेवपी समितीन सरकाराक ह्याचेर कांय उपाय सुचयल्ले। CSC समितीन केल्ल्यो त्यो कांय शिफारशी अश्यो: कॅसिनोचो धंदो कायद्याचे चौकटींत हाडचो, त्या खातीर स्वतंत्र नेम आनी कायद्याची आसा गरज। मनी लॉन्ड्रिंग आनी आतंकवादा खातीर जावपी आर्थीक वेव्हारा विशीं कायदे घटमूट करप। कॅसिनोंनी गिरायकाचेर नजर दवरपा खातीर गजाली आनी पद्दती आपणावच्यो। कॅसिनोंतल्या वेव्हारांचो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्या खाला अभ्यास आनी चवकशी जावची। कॅसिनो खातीर मनी लॉन्ड्रिंग कायदे घटमूट करचे। गोंयांत 20 कॅसिनो आसात। हांगासरले कॅसिनो पयलीं सावन वेगवेगळ्या कारणांक लागून वादांत आसात। आतां गोंय सरकार ह्या अहवाला कडेन कितलो गांभीर्यतायेन पळयता हें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। नामनेचो गोंयकार फिल्म संगीतकार एंथनी गोन्साल्विसाच्या कुडीचेर आयतारा निमणे संस्कार जाले। 85 वर्साच्या एंथनीक बुधवारा मरण आयिल्लें। माजोड्ड्या मदर ऑफ गॉड इगर्जीत मानेस्त आनी शेकड्यांनी लोकांनी आयतारा सांजे निमण्या संस्काराक येवन एंथनीक आर्गां ओंपलीं। माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वीस म्हूण फामाद जाल्लो एंथनी सिनी आनी संगीताच्या मळार अमर उरतलो।
तो एक म्युझिशियन जसो हे इगोजून पांच बोगडी शिकलो ते शिकप केले उपरांत तो बोमाय गेलो बोमाय वचून तो फिल्मान जॉयन जालो आनी फिल्मान तेणें जायते नांव जोडलें वाजोवन आनी ते उपरांत तो अमेरिकेक गेलो अमेरिकेसून गोंय येयलो आनी गोंयान आतां घरान आसलो आनी घरांतूच बेगीन जावन तो एक्सपायर जालो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. हुजी, लष्कर ए तैयबा आणि पाकिस्तानाच्या लष्करान मिळून गोंय आणि मुंबईच्या पर्यटन थळांनी पर्यटकांचेर आकांतवादी हल्ल्याची येवजण केली. NIA हे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन दिल्ली कोर्टात हेडली आड घाल्ल्या आरोपपत्रात ही माहिती दिल्या. या आरोपपत्राची दखल घेवची काय ना हाचेर शेनवारा सावन NIAच्या कोर्टात सुनावणी सुरू जाल्या. खासा NIA न्यायाधीश HS शर्माच्या कोर्टान शेनवारा हेडलीच्या केशीचेर सुनावणी जाली. NIAन घातिल्ल्या आरोपपत्राची दखल घेवपा विशीं युक्तिवाद जालो. भारतीय जनता आनी भारतान येवपी पर्यटकांचेर हल्लो करपाचो हुची एलहटी आनी पाकिस्तानी लष्कराचो हेत आसलो असो दावो खासा सरकारी आदोगाद दयान कृष्णनान केलो. ह्या आरोपपत्रान आकांतवादी हल्ल्यान हेडलीच्या वाड्याची पुराय म्हायती दिल्या. हे केशीन सुमार 300 लोकांची जबानी घेतल्या. बँको, हॉटेल्स, एअरलायन्स, इंटरनेट सेवा दिवपी संस्था आनी टेलिफोन कंपन्यांकडच्यान ही म्हायती मेळयल्या. गोंय आनी हेर राज्यांतल्यान ही म्हायती एकठांय केल्या. ह्या केशीची फुडली सुनावणी 4 फेब्रुवारीक जातली. मूळ पाकिस्तानी आशिल्ल्या हेडली ह्या अमेरिकन नागरिका आड 12 नोव्हेंबर 2009 ह्या दिसा NIAन केस रजिस्टर केल्ली. ह्या आकांतवादी हल्ल्यान बरेच लोक घुस्पल्यात अशें चवकशे उपरांत दिसून आयला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.